बेसिकली आतां जे कितें हेल कटिंग चल्लां तें तुरंत बंद जावपाक अशें म्हाका तरी दिसता। तेजेर सरकारान एखादी कमिटी बसोवन पंचायतीचे TCPचे लोक तेजेर घालून हो खरोच करपाक जावो काय कितें? 1,00,000 स्क्वेअर मिटर कट करून आमी कितें करूंक सोदता? आमी दुसरे वायनाड करूंक सोदता? वायनाडान थंय कितके लाखो लोक बेघर जाले, मेले कितके, सत्यानाश जालो थंयसर, तें गोंयान करूंक सोदता। आनी रेश मागूस हो गांव आसा पळय थोडोसो तो आमचो अलोंग द मांडवी रिवर आनी उरलेलो हिल आहा। आमी हेज्या पयलीं हिल कटिंग करून थंयसर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडलेले आहा। हे दिल्लीकार येवन हांगा पयशे खावन नाका जाल्ल्यो गोश्टी करता। म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन लोकांक नाका हे प्रोजेक्ट हांगा जावंक उपकारना। आनी जर जाले जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा हे आमचे रेशमागूचे लोक आसा हे लोक तेका ऑपोज करतले। आनी जे कोण आमदार किंवा कोण मंत्री आसूं हे आमचे ZP आसूं किंवा थंयसरली पंचायत आहा त्या पंचायतीक ऑपोज करतले, भाग पाडटले आनी बंद घालपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। आनी बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय। हे तांकां हाडून तांकां जाय हे करूंक नाका। आमची गोंयां जी शेतां आसा, आमच्या गोंयांत जे दोंगर आहा हे राखपाक जाय। आनी हेच राखत जाल्यार गोंयचे गोंयकारपण उरतलें, ना जाल्यार सत्यानाश जातलो वायनाडा भाशेन।